गोंयांतल्यान कोयर भरून व्हरपी ट्रकांतल्यान कोयराची गळीत जाल्ल्यान काणकोणकारांनी पोळे चेक नाक्याचेर ट्रक आडावन दवरलो। ट्रकांतल्यान कोयराची गळत जाल्लीच कशी अशी जाप थोड्या वेळांनी ट्रक चालकाक विचारली। ट्रकांत कोयर कोंबून भरिल्ल्यान कोयराच्या वयर धांपलेलो कापेत पिजून हो कोयर पुराय रस्त्याचेर वतलो। ट्रकांतल्यान कोयर वता तो पळोवन थोड्या वेळ लोकांनी पोळे चेक पोस्ट मेरेन पाटलाग करून हो ट्रक आडायलो। पेंडिल पीछे डाया सर वो। पीछे तक बहुत लंबा हाँ, था। डाला था वो सर। ये ऐसा लंबा क्यों डालते हैं आप लोग? मैं बोला इसको गाड़ी पर लेवल के डालो, हाँ। मत डालो तो बोला मैं इसको। हाँ। वो क्या बोला मेरे को 10 और 6 टन होना चाहिए वो बोलता मेरे को। 10 टन होना चाहिए। 10 और 6। हाँ 16 टन होना चाहिए। 16 टन मेरे को होना चाहिए। लेकिन ये कितना टन का गाड़ी है? वो टनेज नहीं सर, वो कचरा वाला को। नहीं, ये कितना टन का गाड़ी है? 25 का। 25 टन का है। हाँ। लेकिन 16 टन होना चाहिए बोलता है। हाँ। और इसके नीचे और कुछ वो रहता है आपका? हाँ सर, 2 नंबर कुछ रहता है, बॉटल बिटल कुछ रहता है इसके अंदर? सब रहता है सर वो। सब रहता है। हाँ, बाटल तोटा थोड़ा ऐसा ऐसा वो बाटल। दारू का बॉटल भी रहता है? बाटल सर नहीं सर। शराब का बॉटल? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ बाटल नहीं। वो पैकेट कराए हाली पेट्रोल हाई थोड़ा। वो ताडपत्री वो ठीक नहीं आपका? वो टूटा फूटा ताडपत्री है? वो बंडल गिर गया ना सर, तब टूट गया सर वो। हांगासा हायवे नंबर 66 काणकोण टू पोळे या महामार्गाचेर आनीक संसडा वयलो जो कचरो आसा तो कचरो कर्नाटकाक वता सगळो भरून आनी संसडो निवळ केलो वता। हो सगळो सुको कचरो हो वता तेन्ना आयज रातचे हो हायवे सायडीक फुल कचरो पडलो, हांगा पडला आनी शेळी म्हणटा त्या गांवांत पडला आनी हाजी दुर्गंधी इतली पावरफूल आसा की हांगा रावपाक जायना। जेन्ना हो कचरो गाडी घेवन वता तेन्ना ताका ताडपत्री घालून फुल पॅक करून व्हरपा पडटा, पूण हांगा व्हडलीशी ताची प्रिकॉशन घेतली वतना, सारकी घट बांदली वतना आनी त्या कारणामुळे हे लोलये पंचायतच्या एरियेक माशे म्हणटा त्या हायवेचेर हो कचरो पडला आनी शेळी पडला आनी हाजी दुर्गंधी इतली पसरिल्ली आसा की हांगा गांवांत मोठो प्रॉब्लेम जावपाक शकता। तशी जी गोरवां येतात ती गोरवां हो सुको कचरो खाल्ल्यान तांचे प्लास्टीक पोटां वचून ही गोरवां मरपाकूय शकतात।